नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक फॉर द स्पेशल शो. आय लव कमिंग दीस प्लेस. येस, कारण हांगासरले ह्या प्लेसीचो एक वेगळो वायब आसा ते तर जालेच, बट हांगासरले लोकूय तशेंच मोगाळ आसा. हांव आसा सद्याक कांदोली ह्या रिजनान, कांदोली कलंगूट हांगासर ह्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सीन येवपाक म्हाका भरपूर आवडटा. अँड वीथ मी म्हाज्या बरोबर अशे एक मनीस आसा जांकां आमी सगळे जाण एक MLA म्हणून वळखता किंवा डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हणून वळखता. पूण तेज्या व्यतिरिक्त हांव तांकां आनीक खूब बरे तरेन वळखता, कारण ते एक बरे मनीस. तांकां लोकांचें दुख्ख पळोवन जे आमी खूब वर्सां पळयलें आनी वर्सान वर्स तांचे कडेन हांगासर येवन उलोवपाक म्हाका तर भरपूर आवडटा. आनी हो दीस खूब खास आसा आयचो दीस, कारण आज तांचो वाडदीस आसा. सर, सगळ्यान पयलीं प्रुडंटाच्या टिमी वतीन तशेंच पुराय गोंयकाराच्या लोकां वतीन सर मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे सर. सर, एक सुरवात करता आसतना एक वर्स जालें अँड विथ मॅनी अप्स अँड डावन्स इन द गोवा पॉलिटिक्स किंवा गोवा जे सद्याचे राजकारण चलता. कशें गेलें सर वर्स? वर्स केन्ना स्टार्ट जालें आनी काबार जालें तेंच कळोंक ना. कित्याक आमी कामान गुंतलेले आसले. आमी अशें पळोवंक ना की चीफ मिनिस्टर नासलो कांय टायमाक, म्हणजे गेले 3 म्हयने. आनी जो स्टार्टिंगसून आसलो, ही वॉज ट्रायंग टू पूट एवरीथींग इन प्लेस. एक आमी रावंक ना की हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय, लेट द गव्हर्मेंट गेट सेटल्ड, हें तें तशें कांय ना. आमी डे वानांकसून काम चालू केलां. आमदार म्हणून निवडून येयला, आमी ताबडतोब कांदोली आसूं, कलंगूट आसूं, बागान आसूं, पर्रा आसूं, काम आमचें चालू आसलें. चालूच दवरलें आमी. आनी लोकांचे आमी विचार आयकला, जे तांकां कितें जाय, ही कॉन्स्टिट्युएन्सी कशी डेव्हलप केल्ली जाय. कांय ओपोनंट आमचे, तेंच्यांनी प्रयत्न केलो आमकां डिफेम करपाक की PDA आमकां नाका. कलंगूट इतली डेव्हलप जाल्ली आहा की हिंगा जर तर आयज प्लॅनिंग आमी करिना जाल्यार फुडले नेक्स्ट जनरेशन जे आसतले ते भुरगे आमकां कर्स करतले की ह्या आदल्या आमदारांनी कितें करून दवरलां हिंगा. सो नेक्स्ट प्लॉट वॉटर हार्वेस्टिंग. उदकाचो खूब प्रॉब्लम आहा आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. Water harvesting can be done because there are springs over here. There are 2-3 springs, one in Kandoli area, one in Kalangut. So all this water can be accumulated, filtered and given back to the people. So these are all natural water sources. So we need to tap on all these things. Secondly, our youth has to be self-employed. आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक चड पाठिंबा दिता. आनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे आमचे युथान कितें तरी आपलें ओन करप. तेजी प्रॉपर्टी आहा, तेणें आपलें ओन प्रॉपर्टीन गेस्ट हावस बांदप, रेस्टॉरंट चलोवप, 3 स्टार हॉटेल बांदप, 2 स्टार. आयज बँक तुका लोन दिता, EDC लोन दिता, बाकीचे कितकेशेच इन्स्टिट्युशन्स आहा गव्हर्मेंट रेकॉग्नायज, दे गीव लोन्स. अँड हियर वन्स यू टेक लोन विदीन 7 to 8 years यू कॅन रीपे इट बॅक बिकॉज देर आर सो मेनी ट्युरिस्ट हू आर कमिंग. सो आमचे कडेन रूम्स उणे पडलेले आहा आनी यूथ आमचे नये गेस्ट हावजां बांदीत आहा. इट इज अ गूड थिंग अँड आय एम ऑलवेज एनकरेजींग देम. ते खातीर जे रिलॅक्सेशन CRZान हाडपाक जाय तितके हाडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आहा. सो ऑल दीस थिंग्स वी वील डू in the interest of the people. We'll take people into confidence and do. Here and there we will get roadblocks, but we have to overcome it. सो टॉकिंग अबाउट PDA, तुम्ही PDAच्या बद्दल सांगले, कलंगूट किंवा कांदोली PDA. सर, फायदो कितें आसा हे लोकां पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. तुमच्या दृश्टींतल्यान लोकांक कसो फायदो जावपाक शकता? 1971 एक प्लॅन केल्लो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. लँड सर्वे जो आमचो आहा तो केल्लो आनी तेजेर ही सगळीं घरां दाखयल्लीं. तेन्ना घरां आसलीं पळय, पोर्चुगीज एरान जी घरां आसलीं, पोर्तुगीज टायमार आनी तेजे उपरांत जी बांदल्या 1961 till 71, 10 वर्सांक जी बांदल्या, ती सगळीं घरां मॅपींग केल्लीं. तें काम आयज आमी करता. म्हणजे प्रत्येक घर जें आहा, वेदर इट इज कोणाचें गेस्ट हावस आसूं, कोणाचें धाकटुलो स्टोर रूम आसूं, कोणाचें फिशींग नॅट दवरपाचो जागो आसूं, कोणाचें हॉटेल आसूं, कोणाचें रेजिडेन्शियल हावस आसूं, जे रेजिडेन्शियल हावसा वयर तेणी एक 4 रूम बांदल्या.
हे सगळीं घरां आमी मॅप करता आनी प्लॅनार घालता आनी तेचे भायर तेंचे कडसून प्लॅन घेता आनी हो प्लॅन आमी गव्हर्मेंट रिकॉर्डाक दवरतले आनी जे जे लोक आमचे कडेन पासिंगाक येतले ते प्लॅन पळोवन आमी पासिंग करून दिवप आनी खुबशे स्पेस कन्स्ट्रेंट आसतना आतां एक फॅमिलीन 3 भाव आहा आनी 500 मिटरूच प्लॉट आहा तेणी आपली 3 घरां बांदल्या 500 मिटरांनी आनी ताका सेटबॅक धरूंक ना ती अशीच बांदल्या म्हणजे सरपंचाक सांगून बांदल्या आनी कोणाक सांगून बांदल्या MLAक सांगून बांदल्या वो कोणाक तरी सांगून बांदल्या वॉर्ड मेंबराक सो तेंची घरां आयज रेग्युलरायज करपाची ना हेचो प्रश्न आहा ती रेग्युलरायज जाता पूण ताका रेग्युलेशन चेंज करचें पडटा आतां घर बांदतले जाल्यार मिनिमम 3 मिटर सेटबॅक जाय सो आमी रेग्युलेशन चेंज करून डेड वॉल एलाव करतले ओन्ली फॉर एक्झिस्टींग जे कितें आयज एक्झिस्टींग आहा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितके आमी रेग्युलरायज करतले इम्पोजींग अस व्हेरी स्मॉल फायन आनी तेणी कितें आहा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स भरोनी हितून गव्हर्मेंटाक ट्रेजरीन म्हाजे हिसपान एक मोर दॅन 10 crores जातले इतले आमचे वस्तू रेग्युलरायज जावंक ना कलंगूटान कांदोली मोर दॅन 10 crores वील कम in PDA treasury because a lot of hotels which are there commercial 800 rupees a square meter is the rate for commercial fee तेणी आयज भरूंक ना लोकांनी ते भरतले सगळे लोकलूय भरतले आनी भायले लोक जे कोण हिंगा येवन हॉटेलां बांदले एक्सटेन्शन केल्या हॉटेलान तेय भरतले सो लोकांनी समजून घेवपाची गरज आसा ही गोश्ट सर एवरी टायम आमी जेन्ना हांगासर येता कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एक नवो सरप्रायज मेळटा आमकां बिकॉज दीस इज ट्युरिजम बेल्ट आनी मेजर ट्युरिजम हांगासून हँडल जाता आनी गोंयची मेजर सद्याची इकॉनॉमी जी आसा ती ट्युरिजमा खातीर आसा सो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आमी गेल्या फावटी उलयले की पार्किंगा खातीर खुबशी जागा आमी तुमी सोडलेली आसा आनी आज लोक जेन्ना गोंयचेच लोक जेन्ना हांगा येता तेन्ना ते पळयता आनी ते म्हणटा थँक्यू की आमकां बरे तरेचें पार्किंग करपाक मेळटा सो अशा तरेचे कांय प्रोजेक्ट्स तुमचे सध्या पायपलायनीन आसा किंवा जे कंप्लीट जाले ताचे बद्दल आमकां आमी आतां कांदोली बिचार एक प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करपाचे आहा दॅट सेंट्रल गव्हर्मेंट गेव अस 10 crores तितून आमी पार्किंग लॉट डेव्हलप केला तितून आमी चिल्ड्रन्स पार्क डेव्हलप केला तितून आमी टॉयलेट फॅसिलिटीज इनॉग्रेट केल्या धाकटुली तितून आमी एक ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर घातलेलें आहा ही सगळी फॅसिलिटीज नीड ऑफ दी आवर आहली इतली वर्सां उलयताले आमी करून दाखयले द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड अ मॉडर्न टॉयलेट वॉज बिल्ड इन कांदोली द सेकेंड इज कमींग एट बागा पार्किंग लॉट आनी तितून आमचे टिटोज लेनाचे सकला जे वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन आहा तितून सगळे ट्युरिस्ट येता थिंगा एक टॉयलेट फॅसिलिटी नासली थिंगा आमी बरो व्हडलो टॉयलेट बांदला सो अबाउट 10 टॉयलेट्स फॉर लेडीज एंड around 10 urinals and about 5 toilets for gents. The shower rooms are, changing room are, sagle are facility. So all this is possible only because center helped us. The central government helped us by giving this 10 crores to Kandolim, separate 5 crores to Baga. The parking lot of Baga was again developed with another 8 crores. So I tried to convince the government and government sent a proposal to the center. And they gave us this money. This is the need of the hour. जो तर आमी ट्युरिजम फुडें व्हरतले गोंयान वो इंडियेक पयशे मोडपाची आयज गरज आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेकेंड कचऱ्या खातीर वयता थिंगा कचरो दिसतालो आयज आमचो वाठार क्लीन दिसता कित्याक दिसता विलेज पंचायत कांदोलीम कालांगूट आरपोरानाग वा पार्रा हे आमचे विलेज पंचायती काम करता लोकांचो कचरो घरांनी वचोन काडटा रोडाच्या सायडीचो काडटा तेचे भायर हांवें 30 लेबरर घातल्या आनी 30 लेबरांक पयशे कोण दिता सगळीं हॉटेलां दिता म्हाजेय हॉटेल आहा म्हाजी 2 हॉटेलां दिता तांकां 14,000 पगार 30 लेबर आमी विदाउट गव्हर्मेंट बेरिंग द मनी आय हॅव टेकन केअर आय हॅव गॉट 5 ट्रक्स सो 5 ट्रक आमचे चलता गार्बेज मेन रोडाची कलेक्ट करता सो अशें जर तर आमी CSR एक्टिविटी केल्यो जाल्यार गोंय सुंदर उरतलें क्लीन उरतलें आमी गोंया आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भायरूय एक ट्रक दिला शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनीकूय दिवपाचो आमकां हे येयल्लें आहा म्हणजे मागल्या दुसऱ्या पंचायतीनूय मागल्या मागीर आनी खंयच्या हितून मागले पूण आफ्टर टेकिंग देअर MLAs एंड ऑल्सो सरपंचस इन टू कॉन्फिडन्स वी वील हेल्प देम वी वॉन्ट गोवा टू गोवन्स टू स्टे इन गोवा एंड डू बिजनेस लॉट ऑफ ट्युरिस्ट वील कम इन टू गोवा कॅन बिकम अ हब फॉर ट्युरिजम आयज 2 आमचे वेवसाय आहा एक मायनींग सो कांय कारणांक लागून सुप्रीम कोर्टान तेजेर बॅन हाडला पूण कितलो लोक सफर जाला ते आयज लोकूच जाणा
मदें का 2012 बॅन येयलें, 14 लिफ्ट जालें, 15 लिफ्ट जालें, 15 ते 17 ते स्टार्ट जातालें मायनींग, परत बंद जालें. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक वन डायरेक्शन क्लियर आसपाक जाय आनी हे डायरेक्शनान आमी फुडें वचपाक जाय. आनी हें डायरेक्शन म्हाका दिसता लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन गव्हर्मेंटान करपाक जाय. आनी दोन हे आमचे हे आहा साधन, एक मायनींग आनी ट्युरिजम आयज आमी म्हाका दिसता जो गव्हर्मेंटान जी ताकद लावपाक जाय ती लायना. हांवें फोर्स केला म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें काम जालां. तूं गोंयभर पळय काम जायना, जे हिसपान जावपाक रुल्स एंड रेग्युलेशन सारके ना. पुलीस इज नॉट डुईंग देर जॉब प्रॉपरली. आफ्टर हॅविंग सो मेनी लॉज इन प्लेस दे आर नॉट डुईंग. सम पुलीसमॅन आर डुईंग, सम आर नॉट डुईंग. रुल्स ना. तूं ट्युरिस्ट म्हणून बिचार येवन इंडियन ट्युरिस्ट तूं कितें करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना तें कोण तांकां सांगपाक ना तेमी. बट हे सेम ट्युरिस्ट जेन्ना दुसरे कंट्रीक वयता, स्मॉल कंट्री लायक फिलिपीन धर तूं, ऑर श्रीलंका धर तूं, वा आनी खंयची कंट्री, गरीब कंट्री, इंडियेकून सोंपला, पूण तेणी आपलें ट्युरिजम ऑर्गनायज केल्लें आहा. बिकॉज ते म्हणटा दीस इज आवर ब्रेड. सद्दां आमी 4 गोटे जेयता तें आमचें. सो म्हाका दिसता खंय तरी आमचें डायरेक्शन सारकें ना. आनी मिनिस्टर्स जे आहा गव्हर्मेंटान आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे आहा, जे ब्युरोक्रेट्स आहा, हेंचें म्हाका दिसता आयदर कॉर्डिनेशन सारकें जायना वो इंट्रस्ट घेयना. जे गोंया खातीर जाय आयज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जी एक इंडस्ट्री आहा ट्युरिजम आनी ही मायनींग, तेच्या खातीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक क्लियर डायरेक्शन, एक क्लियर म्हणजे एक लॉंग टर्म बेनिफीट हाव पीपल वील गेट, तेजेर एक म्हाका दिसता एक बरो रिपोर्ट तयार करपाची गरज आहा. आनी रिपोर्ट वो एक्शनान घालपाची गरज आहा. आयज गोंयान एम्युजमेंट पार्क जाय. तूं मयां वयशी वो बिचोले वयशी ते सायडीन ट्युरिजम ना, पूण ते सायडीन ट्युरिजम हाडूंक शकता. फॉरेनरूय येतले आनी इंडियनूय येतले. आनी कितले येतले दिसाक मिनिमम तुका सांगता, मिनिमम ते मिनिमम 25,000 ट्युरिस्ट येतले. आमच्या गोंयकारांक कितलो फायदो जातलो थिंगा येत जाल्यार 25,000 ट्युरिस्ट. पूण हें जायना आयज, कित्याक डायरेक्शन ना सारकें. आनी ते सायडीन जो तर एक बरो व्हडलो जो एरिया आहा ती गव्हर्मेंट घेवन ओ प्रायवेट कोणी घेवन जो तर एम्युजमेंट पार्क घालीत एक, लायक हाव इट इज देर इन हाँगकाँग, हाव इट इज देर इन युरोप, सगळे कंट्रीनी आहा. गोंयान कित्याक जायना? वी हॅव द प्लेस. दे डीड नॉट हॅव अ प्रॉपर प्लेस. दे क्रिएटेड अ प्लेस. एक्झॅक्टली. सर परत एकदा उलयता, गेल्या फावटी सुद्दां आमी उलयल्ले, बट म्हाज्या मनांतली गोश्ट की खुबशे गोंयचे यूथ जे आसा ते सुद्दां विचार करता आसतले की यू हॅव दॅट विजन ऑफ क्रिएटींग अ ट्युरिजम हब इन गोवा. सो वाय नॉट अ ट्युरिजम मिनिस्टर? कारण आमी तुमकां पळयतना तशेंच पळयता आनी सगळ्यांक दिसता. सर ही गोश्ट कित्याक फुडें सुद्दां जावपाक जाय अशें दिसता, हाचे बद्दल तुमचो कितें विचार आसा? रायट टायम येयले काय मेवतले आमकां हें दिसता म्हाका. पूण सद्याक आमचो इश्ट आहा बाबू आजगांवकर, हांव जितके ताका वस्तू सजेस्ट कोत्ता तो म्हाका सांगता मायकल तूं कर आ म्हणून. म्हणजे तो ना म्हणना म्हाका, तूं कर म्हणटा. सो एटलीस्ट ही इज पॉझिटीव. ही सेज यू डू, माय सपोर्ट इज देर, माय डिपार्टमेंट वील फायनान्स यू. So he knows that this is the industry which requires infrastructure. Tourist येता, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवंक शकना. आयज दिता आमी 2018 आमी तांकां टॉयलेट्स दिता, जे टॉयलेट्स येवंक जाय आसले 25 वर्सां पयलीं. एक्झॅक्टली. आयज दिता आमी. म्हणजे आमचेच बिचार आहा. वॉट अबावट आरांबोल, वॉट अबावट केरी, मांद्रे, मोर्जी, कोलवा, ते सायडीन बातालबाती कितके एरिया आहा न्ही. चेंजींग रूम आतां बायलां येयली, तेणी चेंज खंय करपाची झाडांनी वचोन? हे बेजीक उलयता हांव. तेजे भायर कितल्यो इंडस्ट्री आनीक येवपाक जाय. IT, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. यू गो आउटसायड गोवा, देर इज IT हब्स. आय वेंट टू हैदराबाद जस्ट टू स्टडी वॉट इज IT. आय वॉज शॉक्ड that employment which is being created there is marvelous. 30,000-40,000 youth are directly employed. आणि कितलेशेच म्हाका सांगले तेंच्यांनी गोंयकारां म्हणून थिंगा.
अशी म्हाका दुख्ख लागली. हे आमचे पॉलिटिशियन कितें म्हणून करूंक सोदता, गोंय खंय व्हरूंक सोदता, ही दूख लागली. हांव क्रिटिसायज कोणाक नांव घेवन करिना, पूण आय एम सिरियसली टेलिंग दॅट वी हॅव फेल्ड. वी एज पॉलिटिशियन्स हॅव फेल्ड. वी could not give our youth what they actually are dreaming of. आमी सगळे यूथ जेन्ना धाकटे आसता, भुरगे 13-14 वर्साचे, आमचे सगळ्यांची एक स्वप्न आसता. कोण म्हणटा आपूण पुलीस ऑफिसर जातलो, कोण म्हणटा आपूण व्हडलो बिझनसमॅन जातलो, कोण म्हणटा आपूण हॉटेल घालतलो, कोण म्हणटा आपूण आर्मी जॉयन जातलो, कोण म्हणटा आपूण इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीन भितर सोदतलो, IT. आय एम गोइंग टू क्रिएट अ हब, आय एम गोइंग टू क्रिएट अ इंडस्ट्री ऑफ IT, आय एम गोइंग टू क्रिएट जॉब्स फॉर अदर्स. सो हेचे जे विचार आहा तो बाबडो वयता हैदराबाद आनी काम करता आनी कोणा. कित्याक हिंगासर आमची मेंटॅलिटीच सारकी ना, लोकांची मेंटॅलिटी सारकी ना. आनी जे पॉलिटिशियन जे आमकां लीड करतात ते म्हाका दिसता खंय तरी घुसपल्ले आहा, आपल्याच कामान गुंतलेले आहा. आनी क्लियर डायरेक्शन युथाक आनी लोकांक येयना. त्याचेर लोकूय आयज बेजार जाल्ले आहा. लोक सगळे रस्त्यार येता, कितेंच करूंक गेल्यार लोक रस्त्यार येता. Because they have no confidence on the politicians. They think that politicians are going to take them for a ride. They're going to take them for a drive. The politician is going to cheat them. This is the mentality of the people. A lot of people. So this mentality has to be changed. This is something which requires a long-term thinking. Like-minded people have to come together, sit, discuss, and a direction has to be given. थिंगा तो हैदराबादात पयलीं ते एकूच आहले, आंध्र प्रदेश आनी ते तेलंगणा, ते सगळे चंद्रबाबू नायडू तेणें एक डायरेक्शन दाखयलें. तेणें बरे ऑफिसर्स क्रिएट केले, टीम क्रिएट केले आनी केलें. कित्याक जायना? आमच्या मनोहर पर्रीकरान जेन्ना हांवें ताका परतून सांगलें की कचऱ्याचो प्रकल्प गोंयांत येवपाक जाय, आख्ख्याक कचरो पडलेलो आहा. पयलो प्रकल्प आमी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन घातलो. हेच दोंगरार आहा तो पळय वयर, ह्या दोंगरार वयर आहा तो. सो असलो प्रकल्प आनीक कित्याक जायना? 15 वर्सां पयलीं जागो घेतलेलो बांयगिणी, आजुनूय तस्सो आहा जागो. पणजेचो कचरो थिंगासर बस स्टँडा कडेन व्हरता आनी कितें करता तेच जाणा. ड्राय वेट वेस्ट आमच्या प्लांटान येता, पणजेचो वेस्ट आमचे कडेन येवपाचो. आमी कोस्टल बेल्ट म्हणून केला तो. सो असले प्रकल्प सांगलेले विदीन 3 years 2 more will come. सावथ गोवा एक आनी बांयगिणी एक. खंय आहा ते? म्हणजे खंय तरी आमदारांक मिनिस्टरांक पडलेलेच ना काय, ब्युरोक्रेटांक पडलेलेच ना काय गोंयचे. वाय वी आर पेईंग सॅलरी, so much of salary we are paying. We are spending money for things which are not required. Crores of rupees is being spent. जिंगा गरज ना पैसे घालपाची. सर, आम्ही तुमच्या बाकीच्या गोष्टी केलो, बट तुमच्या पर्सनल लायफा बद्दल खूप जाणांक काय खबर नासतले सर. सो वील टॉक अबाउट दॅट. फर्स्ट क्वेश्चन सर, फास्ट रॅपीड फायर सर. तुम्ही जेन्ना बोर जाता तेन्ना कितें करता सर? I sit facing the sea and I see the waves. They come and go. फिल्म पळयता सर तुम्ही? हिंदी फिल्म्स? Lot of times. म्हयन्याक 2दा तरी पळयता हिंदी फिल्म्स. फेवरेट? Either Goa or I go in Inox and watch. ओके. सो फेवरेट एक्टर मेल हिंदी? Favorite actor म्हणून ना, सगळेच actor favorite. They are all good. They are all good. Amir Khan is very good. वा, सगळ्यांचाच आवडता. फेवरेट एक्ट्रेस? Actress म्हाका नांवां खबर ना, पण all are good. They'll get jealous if I take one name. Sir, asking about Goan cuisine, best dish तुमका आवडता? प्रॉन करी नाल्यार शाकुती नाल्यार सुकी सुंगटाची कडी. सुकी सुंगटाची म्हणून एक कडी जाता, आटयलेली कडी म्हणटा पळय ती, आनी थोडी जिती सुंगटां घालतात भितर मिक्स, ती थोडे ते कितें म्हणटात ताका बिमला आनी पाड्डे, हेजे आंब्याचे ते सुकयल्ले पाड्डे ते घालून कडी करप. ती सुकी सुंगटाची कडी ती आवडटा आमकां. वा. आणि सर स्वतः आम्ही एकदा पयला हॉटेलार गेल्ले जराच्या, स्वतः तांच्यानी नुस्तें आमकां करून दितना आमी पयल्ले आसा. आदी कुकिंग करतालो हांव, कामाक आहलो
आधी कामूय केलां हॉटेलान खूब 5 वर्सां सगळे भाशेचें काम केलां डिश वॉशराचें केलां 2 वर्सां तेजे उपरांत किचन हेल्पर म्हणून काम केलां मागीर वेटराचें काम केलां स्टिवर्ड आनी मॅनेजराचेंय काम केलां त्याच हॉटेलान म्हणजे 5 years जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम डिश वॉशर टू मॅनेजर सो एंड आय टूक दीस कॅरियर ऑफ मायन इन हॉटेल इंडस्ट्री आनी हांव आतां हॉटेल इंडस्ट्रीनूच आहा सो आय स्टार्टेड फ्रॉम देर एंड आय एंडेड ओवर देर ओनली म्हणजे एंड म्हणजे चालू आहा बट आय एम ग्रोईंग माय बिजनस सो आय फील दॅट एवरी यूथ शूड टेक दीस एज एन एग्जाम्पल हांवें स्टार्ट केलें इन द हॉटेल इंडस्ट्री एज अ डिश वॉशर एंड आय ओन सम हॉटेल्स रेस्टॉरंट म्हणजे एक 3-4 रेस्टॉरंट आहा म्हाजी हॉटेल्सूय आहा रूम्स आहा म्हणजे आय हॅव टेकन दीस एज अ कॅरियर बरोबर सो युथान तेजेर एक चिंतचें की तेणी 13-14 वर्साचे जाले तेणी चिंतपाक जाय आपूण फुडें कितें जातलो पळय तो आनी तेजें डायरेक्शन अशें आसपाक जाय की आय वील डू इट जें कितें आपणें आयज चिंतलां करपाक तेचेर आपूण काम करतलो सिरियसली आपूण काम करतलो आनी आपूण आय वील अचीव इट नॉट बाय क्रुकड वेज इन द रायट डायरेक्शन देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप नाव इन गोवा अर्लियर देर वॉज नो स्कोप जेन आमी स्ट्रगल केला आयज तितकें स्ट्रगल करपाची गरज ना इफ यू हॅव द रायट विजन एंड युअर डायरेक्शन इज रायट यू वील रीच टू युअर गोल एक्झॅक्टली एवरी ग्रेट मॅन जे आसा आमचे भारतांतले आख्खे जगातले तेंच्यांनी खंय ना खंय तरी बारीकशे बिझनसतल्यान सुरू केल्ले आसा आनी येस द स्टोरी इज सेम बट एक इन्स्पिरेशनल स्टोरी आसा जी गेल्या फावटी सुद्दां हांवें आयकिल्ली सगळ्यांनी देख घेवपा सारकी आसा सर काय पॉलिटिकली क्वेश्चन्स आसा आमचे गोंयचे सगळ्यान 2 जर मिनिस्टर सांगचे जाले तुमचे आवडटे सद्याचे कोण आसतले सद्याक हय दुसऱ्यांची नांवां घेत जाल्यार दुसरे बेजार जातले म्हाका दिसता गोंयचो लोक जाणा आमी कोणाक सारके क्लोज आहा पळय ते आनी ऑल द मिनिस्टर्स आर क्लोज टू मी देर इज नथींग लायक दॅट आय एम नॉट आय गेट अपसेट समटायम्स वेन दीस मिनिस्टर्स आफ्टर हॅविंग द मिनिस्ट्री दे आर नॉट वर्किंग मिनिस्टर आसा तांकां अशें दिसता की ऑफिसान वचप थिंगा एसीन बसप आपले ऑफिशियल कारान भोंवप आनी म्हणजे पोजिशन दाखोवप हितून 5 वर्सां घालोवप आनी लोकांचो प्रेशस जो वोट दिला लोकांन आनी चीफ मिनिस्टरान जी प्रेशस तुका मिनिस्ट्री दिल्या ती वेस्ट करप तेन्ना म्हाका राग येता समटायम्स आय बस्ट हांव दुसरे आमदार तुका उलयना हांव उलोवन सांगता लोकांक की बाबा हें खंय तरी चुकीचें काम आमचे चीफ मिनिस्टरान केल्लें गेले फावटी आमी केल्लें अशें सांगलेलें थोडे लोक बेजार जाले थोडे लोक म्हणजे थोडे मंत्री बेजार जाले म्हाजेर हांवें सांगलेलें 5 मिनिस्टरांक काडचे गेले टर्मींग बट दे नो की कित्या खातीर उलयता ते सर नो बट आय फील दॅट it should not happen that you should take things for granted when you are a minister of the state तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो न्हू मिनिस्टर आख्खे स्टेटीचो जाता आनी स्टेटीक काम करचें पडटा तें लोकां खातीर काम करचें पडटा हिंगा थोडे कितें आहा मिनिस्टर जाले काय आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच डेव्हलपमेंट करूंक सोदता ते चुकीची गजाल बरोबर सर तुमचें हें विजन आमकां खूब सदांच आवडटा आनी सदांच नवीन कितें तरी शिकपाक मेळटा लास्ट क्वेश्चन सर वीच लिडर डू यू फॉलो सर लायक तुमचें इन्स्पिरेशन लिडर आय एम नॉट आस्किंग द पॉलिटिशियन आय हॅव फॉलोड 2 स्टॉलवर्ड्स ऑफ गोवा वन वॉज डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा ताका आमी खूब काम केलां आदी तो आयज आमच्या वांगडा ना आनी आय फॉलोड मनोहर पर्रीकर एंड ही इज माय इन्स्पिरेशन आनी द वर्क वॉट ही वॉज डुईंग वेन ही वॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन ताका हांव सदांच फॉलो करतालो हांव भुरगो आसलो ताका फॉलो करप आदीसून फॉलो करप ताका इन द इयर 1999 2000 2001 आमी भुरगे तेन्ना बट आय यूज टू फॉलो हिम दॅट टायम आय वॉज सपोर्टर ऑफ डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा म्हणजे तांकां आमी काम करताले काड्डां म्हणटाले तेजी मिटींग आसल्यार लोकांक वचून सांगप तशें पूण काम तेजे कडसून खूब शिकले आमी तेजो डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा आहा तेजो PA आहलो एक त्राजान डिमेलो म्हणून तो एक खूब हुशार आहलो पण खंय तरी पॉलिटिक्सान येवपाक फाटी उरलो तेजे कडसून आमी म्हणजे शिकलेले आहा त्या टायमार तो आमकां खूब सांगतालो डायरेक्शन्स दितालो
अशें करप लोकांची कामां कशी करप आनी मागीर आमी मनोहर पर्रीकराक जेन्ना 2005 6 सारके जॉयन जाले तेका 6 ते दिसासून आयज बसून तेका फॉलो करता आय फॉलो हिम एंड आय रियली लायक द वे ही थोड्यो वस्तू हांवें तेजेय कॉपी केल्ल्यो आहा कॉपी म्हणजे आय हॅव लर्न फ्रॉम हिम the way he worked in the opposition and when he became the chief minister when he takes up anything आयज कितें लोक थोडे जाण बडबडटा तेजे अगेन्स्ट पूण तांकां इतली खबर ना की गोंयान डेव्हलपमेंट करप कितलें कठीण आहा तें ऑपोजिशन कितलें आसता वेदर इट इज मांडोवी ब्रिज और जुवारी ब्रिज or whether it is all those bridges which were incomplete when he took over as the chief minister. कोर्स सर आमचे गोयचे लोक सगळे लोक जांकां वळखता डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मायकल लोबो सर बट ताज्याकून व्यतिरिक्त म्हळ्यार तांचें विजन द लिडर ऑफ मासीस आनी पुराय गोंयच्या लोकांक वांगडा घेवन वचपी आनी खास करून यूथ जे आसा जे आमचे तरणाटे आसा तांचे बद्दल मॅक्झिमम विचार करपी अशें एक लिडर आमचे मदीं आसा आनी आयज तांचो वाडदीस आसा परत एक फावट पुराय गोंयच्या वतीन वाडदिसाची हुनहुनीत परबीं सर आनी एक मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर ऑन युअर बर्थडे. Today is Goa Revolutionary Day. आयज गोंया खातीर रेवल्युशन घडोवन येयल्लें क्रांती दिवस क्रांती घडोवन येयल्ली गोंयांत आनी हे सगळे फ्रिडम फायटरांचो उगडास करतना ते कित्याक झुजले की गोंय गोंयकारांक उरपा खातीर आनी गोंय हें वेगळें तेका लिबरेशनूय लेट मेवलां आमकां 1947 आनी 61 लिबरेशनूय लेट मेवलां वेगळेंच सो हे वेगळें गोंय वेगळेंच दवरया एक्झॅक्टली अशेंच दवरया ग्रीन दवरया तितून वेगळेपण जें आहा आमचें आनी एकवट जो आहा सगळे रिलीजना मदेकात एकवट आहा झगडी केन्ना ना आनी युथाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवया वयर सरपाक एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस मोर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तेंचे ओन बिजनस करप आतां मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आहा इतले पर्यटक येतले गोंयान तेच्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करुया युथा खातीर न्यू प्रोडक्ट्स म्हणजे न्यू वॉट will be the new businesses they can start when MOPA comes, new tourist will come. गोंय क्लीन दवरया जो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा तसले आनीक 2 घालया आनी लोकांनी ओपोज करचे न्हू म्हणजे एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम क्लिननेस इफ यू कीप युअर हाऊस क्लीन एवरीथिंग विल हॅपन इन द हाऊस नायसली तूं जर तर ते मॅस्टअप आनी सगळे म्यो झाडू मारिनासतना दवरीत जाल्यार एक आमी म्हणटा की कामां कसलीच जायना मरे कामां कसलीच जाय कित्याक तुजे घरानूच जर तर म्यो आहा जाल्यार तूं कशें करतलो सो तुजे तकलेनूय मेवूत आहा अशें जाता सो इफ यू कीप एवरीथिंग क्लीन आय थिंक दॅट इज द की चाई ती टू द वर्ल्ड यू ओपन द की एंड द वर्ल्ड वील कम हियर द होल द ट्युरिस्ट वीच आर रोमिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वील प्रिफर गोवा एज अ डेस्टिनेशन आनी आमचे सगळे यूथ वयर सरतले ऑटोमॅटिकली and this will be the message of the day कारण cleanliness is the key of the success जे आमचे दार ओपन करता आमच्या फुडल्या फ्युचरा खातीर सर एनीवेज थँक्यू वेरी मच थँक्यू सर म्हाका खबर आशिल्लें आयज जेन्ना मेळटा तेन्ना खूब गजाली जातल्यो सर आनी इतल्यो गजाली तुमी सांगल्या आमच्या गोंयकारांक एक नवीन विचार एक तुमचे जे कितें विजन आसा आमच्या गोंयच्या खातीर ते सगळे उक्ते केले देव बरें करूं सर एंड थँक्यू वेरी मच थँक्यू